खंय तरी म्हणजे फावराचेर गेले अशें न्ही, आपल्या टॅलंटांतल्यान भुरगे फुडें वचप हाजी गरज आसली. म्हणून स्टाफ सिलेक्शनूय केलें. स्टाफ सिलेक्शनाच्या बरोबर निश्चित रित्या एका वर्साचो एक्सपिरियन्स नोकरेंत हो खूब म्हत्वाचो आसा. ताका लागून हांवें एप्रेंटिशीप प्रोग्राम जो सरकारान हाडला, फाटलें एक वर्स कमीत कमी एप्रेंटिशीप करप म्हणजे स्कॉलरशीप तितूंतल्यान एक वर्क कल्चर जाता. एका वर्सा खातीर भुरगे खंय तरी शिकता आनी ते शिकप नोकरी करप हें गरजेचें आसा. त्या एप्रेंटिशीप प्रोग्राम सुद्दां इंट्रोड्यूस केलो. नवीन रिफॉर्म सातत्यात वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान हाडपाचो प्रयत्न हो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजो आसा. सातत्यात मराठा समाज हो तसो शेती हो तेजो वेवसाय, बट शेती हो वेवसाय फाटल्यान पडल्या उपरांत शिक्षणाच्या पलीकडे ताका पर्याय ना म्हणून म्हज्या सातत्यात सगळ्यांक आसा जितके शिकतले तितके टिकतले, अदरवायज कठीण आसा. हांवें पॅडी एग्रीकल्चर निदान जे बॅन करपाक जाय तें काम वीच इज अ बिगर रिफॉर्म इन द गोवा. एग्रीकल्चर लँड गोंयची वाचतली. आमी जर आमकां शेतकरी म्हणटा आसत निदान आपल्या फुडल्या जनरेशनाक शेतकरी म्हणपाचो रायट आमी दवरुया म्हणून एग्रीकल्चर लँड बंद केली. गोंयांतलो प्रत्येक जाण म्हणजे हांव फुडें तरी फुडल्या जनरेशनाक बी सांगपाक शकतलो हय कसेल तेजी ती जमीन. हाज्या अंतर्गत सुद्दां वेगवेगळे रिफॉर्म म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत हांव हाडपाक शकलो.